Page 102, G10, Yonso Zalo. Sorvonar Yonso Zalo, Patantli Sorungeta, Leketa, Patyak Sogna, Papachi, Pafi, Ata, Shizunge, Vikitoye, Tushibat, Moluitasa, Shizunge, Vikitoye, Tushibat, Moluitasa. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसो. म्हज्या भयणीनो भावनो, फादर सुकूर आनी हांव तुमकां ह्या मिसान वांटो घेवच्याक येवकार दितां. तुमची खासगी मागणी आसात ती मनांत दवरात. ह्या मिसाचें जे खेरीतीन तेसां आसात ते मनांत धरून आतां आमी मिसान वांटो घेतना पयले स्वाती देवाचें बोगसणे मागया. कित्याक देवाक आमी दुसऱ्या सगळें दुखयलां उतरांनी, कोन्यांनी आनी चालींतल्यान. आनी तेच भाशेन दुसऱ्यांनी आमकां जेजूक एकवटोन थोड्यो वस्तू केल्यात त्यो आमकांय दुखतात. देव आमकां हे भाशेन केन्ना करचो ना, पूण हे भाशेन आमी एकामेकाक कोत्ता कित्याक आमी देवाक हाजीर जायना. तर ह्या वेळार आमच्या पातकांची दूख धरया आनी सगळीं जाणां हात जोडया, दोळे बंद करया आनी काळजान थावन देवाचें बोगसणें आनी एकामेकाचें बोगसणें मागया. बरोबर म्हणया, हांव पातकी सोरपो देतात देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव उंचारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यांत. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत घेवन सुद्दां सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोरपो दितात देव आमची काकळूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. Amen. मागुया. आयज गोवा लिबरेशन डे आनी सगळ्या आमच्या गोंयकारां पासून मागया. आमी जाणो कशे भाशेन आमचें गोंय सगळें पाड जायत वेता. कितलो बरो हो गांव, ह्यो राष्ट्र आमचें. बागेवन फ्रांसीस शावेर आमचे पासून मागता, पूण आमीच हें सगळें वगडायता. तर मागया आमचें हें गोंय बरे भाशेन उरच्याक. सोरपो देदार देवा, तुज्या पुताक जल्म दिवच्याक एके आंकवारीक तुवें विंचून काडली आनी हे परी तुजे मोहिमेचो प्रकाश मनशा कुळाक दाखोवंक तुवें येवजिलें. तुज्याच देव सैमाचो तुजो पूत आमच्या ओसोक मनशा सैमांत जल्मलो म्हूण अखंड आनी थीर भावार्थान सोत मानून ताका सगळ्या काळजान वंदूंक आनी ताच्या जल्माची परब खोतखोतीत भोक्तीन समारंभूंक आमकां कृपा दी. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजें सगळें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. Amen. देवाचें उतर आतां आमी चित दिवन आयकुया. फुडाऱ्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. त्या दिसांनी जोरा गांवचो दाणकुडांतलो एक दादलो आसलो. ताचें नांव मानोआ. ताची पोतीन वांचती देखून तिका एकूय भुरगें जल्मूक नासलें. सर्वेस्पुराचो दूत हे बायलेक दिश्टी पडलो आनी ताणें तिका म्हणलें, पडे, तूं वाचती देखून तुका भुरगें बाड ना, पूण आतां थावन
बरी चोत्राय धरून राव. दाका रोज आनी लागता तसलो सोरो पिवू नाका आनी कांयच अपवित्र खावू नाका, कित्याक तूं गोरबेस जातली आनी तुका एक पूत जल्मतलो. ताच्या माथ्याक वाको लागचो ना, कित्याक त्या भुरग्याक आवयच्या कुसव्यांतावन देवाक भेटयलोलो नाजारीत म्हूण पाचातली. फिलिस्तिनी लोकांच्या हातांतली इस्रायल पोजेक निवारूंक तो सुरू कोत्तलो. तेन्ना ती बायल ही खबर आपल्या घोवाक सांगूंक गेली. कोण एकलो देवाचो मनीस आतांच म्हजेशी आयलोलो. ताचें रूप देवाच्या दुता सारकें. इतलो तेजवून तो दिसतालो. तो खंय तावन आयला तें हांव ताचे कडेन विचारूंक ना, आनी ताणें आपलें नांवूय म्हाका उगडापें करूंक ना. पूण ताणें म्हाका अशें सांगलें, तूं गोरबेस जातली आनी एका पुताक जल्म दितली. आतां तावन दाकांचो रोस आनी लागता तसलो सोरो पिवू नाका आनी कांयच अपवित्र खावू नाका, कित्याक आवयच्या कुसव्यान तावन मोरो पर्यंत त्या भुरग्याक देवाक भेटयलोलो नाजारीत म्हूण पाचातली. ते अस्तोरेन एका पुताक जल्म दिलो आनी सॅमसन म्हूण ताका नांव दवरलें. तो भुरगो वाडलो आनी सर्वेस्परान ताचेर आशिर्वाद घालो. सर्वेस्पराचो आत्मो ताका चलूंक लागलो. देवाचें उतरें. देवाचें व्हड उपकार. आयकल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो. म्हजी जीब सदांच तुजी स्तुती करीत आसा. सगळीं म्हणया, म्हजी जीब सदांच तुजी स्तुती करीत आसा. सर्वेस्परा, म्हजें खडप जा, म्हाका आसरो दी. म्हजो किल्लो जा, म्हजो जीव राख. तूं एकलोच म्हजें खडप, म्हजो किल्लो. देवा, म्हज्या नश्ट्यांच्या हातांतलो म्हाका निवार. आमचो जबाब, म्हजी जीब सदांच तुजी स्तुती करीत आसा. दोनया, तूं एकलोच म्हजो बरवासो. म्हजे तोन्ने पिरायेर तावन तुजेरूच म्हजो विस्वास. जल्मांत तावन तुजेरूच पातयेवन आयला. आवयच्या कुसव्यांसून तूं म्हाका राखताय. आमचो जबाब, म्हजी जीब सदांच तुजी स्तुती करीत आसा. सर्वेस्पराचें बोड वाखाणीत वेतलो. तुजें सोर नाशिल्लें प्रमाणीकपण परगट कोत्तलो. देवा, म्हजे तोन्ने पिरायेर तावन तूं म्हाका शिकयत आयलें. अजून पर्यंत तुजे अचोर्यांचें हांव वर्णन करीत आयलां. आमचो जबाब, म्हजी जीब सदांच तुजी स्तुती करीत आयला. उद्गाराक सगळीं उबी रावया. Sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy. पोरसा मुखार खुणा करून दवरलोलें जेसेचें मोड तूं. काडाव करी नासतना आमची सोडवण करूंक ये. Sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy, sorvesporak soy, soy, sorvesporak soy. Sorvespor तुमचे सव्वे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभवर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जुदेयाचो राजा हेरोद राज चलयतालो तेन्ना अबियासाच्या वांगड्याचो जाकार्यास नांवाचो एक यात्नीक आसलो. ताचे पत्नीचें नांव एलिझाबेथ.
ते आरोनाचे कुळेची चुकोय नासतना दोनयाच्यो सगल्यो आज्ञा आनी उपदेश पाळून दोगांय देवाचे नदरे मुखार धर्मवंत आसलीं. एलिझाबेथ वांजडी आसली आनी दोगांय म्हातारे पिरायेर पावलोलीं देखून तांकां भुरगें बाळ नासलें. आनी अशें घडलें, आपल्या वांगड्याचे पाळयेन देवा मुखार याज्ञिकाचें काम करीत आसतना सेवा धर्माचे चाली प्रमाणे ताचेर सर्त पडली देखून दोंप जळोवंक तो देव मंदिरांत भितर गेलो. दोंप जळोवच्या वेळार सगलो लोक भायर रावन मागणें कोत्तालो. दोपा वेदीचे उजवे कुशीक उबो आसलोलो एक देवदूत ताका दिश्टी पडलो. ताका पळोवन जकार्यास घाबरलो आनी तार्या भियेलो. देवदूतान म्हणलें, जकार्यास तूं भिवू नाका, तुजें मागणें देवान मानून घेतलें. एलिझाबेथ तुजे पोतिनी तावन तुका भुरगो जातलो आनी ताका जुवांव म्हूण तुवें नांव दवरचें. तूं कुशाल जावन मुरगोडटलोय आनी तो जल्मला म्हूण जायतीं जाणां कुशाल जातलीं, कित्याक तो देवा उजीर व्हड जातलो. सोरो आनी लागरें कितेंच तो पिवचो ना आनी आपल्या आवयच्या कुसव्यांतूच तावन तो पवित्र आत्म्यान भरलोलो. इस्रायलचे संस्थींतल्या जायत्या जाणांक दोनया ताच्या देवाशी तो परतून हाडटलो. बापायची आनी भुरग्याची काळजां मोगान एकवटावंक खालतीनूय तांकां धर्मवंत मनशाची जाणवाय शिकोवंक आनी अशें देवाक पुर्ती एक पोरसाद तयार करूंक तो एलिझाचें मन आनी एक सोकोत घेवन ताचे फुडें चलतलो. आनी जकार्यासान देवदूताक म्हणलें, हें खरें म्हूण म्हाका कशें गमतलें, तर हांव म्हातारो जाला आनी म्हजी पोतीन म्हातारे पिरायेर पावल्या. देवदूतान जाप दिवन म्हणलें, देवाच्या फुड्यांत उबो आसा तो गाब्रियल हांव. तुजे कडेन उलोवंक आनी ही बरी खबर तुका दिवंक म्हाका तुजेशी धाडला. ही म्हजी उतरां कोरी जावचो वेळ पावतोच तुवें ती सोत मारली नाय देखून पळय, तूं मोनो उरतलोय आनी वस्तू घडो वेर तुज्यान उलोवंक जावचें ना. इतले म्हणसर लोक जकार्यासाक रावतालो आनी पवित्रानान ताका येदो उशीर जालो म्हूण पळोवन अजाप जातालो. तो भायर येतूच ताचे लागीं उलोवंक ताच्यान नजो जालें देखून पवित्र स्नानार कसलें तरी दर्शन ताका मेळना म्हूण ती समजली. आनी मोनो उरलो म्हणटूच तांचे लागीं कुर्बानीच तो उलोवंक लागलो. ताचे जुट्टेचे दीस भरतोच तो परत आपल्या घरा गेलो. थोड्या दिसांनी एलिझाबेथ ताची पोतीन गर्भेश जाली आनी 5 म्हयने ती भितरूच रावली. तिणें म्हणलें, हांवें मनशा मदें भोगलोलो बेमान म्हजे वेलो पयस करून देवान येवजिलें देखून म्हजे सवें ताणें अशें केलां. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वाखाणी तुका क्रिस्त. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, जांकां भुरगें जावंक ना ती जाणत कशे भाशेन तांकां इतलें वायट दिसता, कितली मागणी करतात. देवा तूं आमकां एक भुरगें दी म्हणून मागतात. कितलीं जाणां हांगसर आयिल्लीं आसा आनी कितल्या जाणांक हांगसर येवन पर्यंत भुरगीं जाल्लीं आसात, पूण थोड्या जाणांक जावंक ना. तांचें जिवीत एकदम दुखान भरलेलें आसता. हांव कितें म्हणूंक सोदतां, भुरगीं आमी करिनात, देव आमकां भुरगें दिता हें जाणो जायात. आनी हाका लागून भुरगें तर आमी नाकारीत, तें एक व्हडलें पाप, तें व्हडलें पातक. कितलीं जाणां हे भाशेन करतात. म्हणटच आमी एकामेकाक मानांत लेखोंक जाय.
देवान भुरगें दिलेलें आसा तो कशे भाशेन दिता. तो सगळ्या जाणांक आमकां आपलो दूत धाडून आमकां तें कळीत करता. पूण आमी आयकता, आमी आमचे चोस्तुगी आसा, आमकां जाय पळय तशें जियेता. जेन्ना आमकां भुरगें मेळ्ळें ना तेन्ना आमी जाणो की हें आमच्या हातांत ना म्हणून. सगळें सारकें आहा पूण भुरगें कित्याक जायना. देवाचें देणें तें. आनी देव आमकां येवन आपल्या दुता वरवीं आमकां कळीत करता. आयकतना आमी म्हणटा आमी आयकोंक जाय. देव आमकां सगळें कळीत करतलो. हें भुरगें कशे भाशेन देवाची येवजणे प्रमाणे आमी ताचो परमोस करूंक जाय. आमी कितें करता, आमकां जाय पळय तशें तांकां वाडयता. ना, आमी सगळ्यांनी देवाक एकवटोन मागण्यांत रावन तांचो परमोस करूंक जाय. कित्याक आतां तिसरो मुद्दो म्हणजे देवान तांकां निवडलेले आसा, तांकां तो आशिर्वाद दिता आनी ताचो पवित्र आत्मो दिवन तांचें जिवीत घडोवन हाडूंक देव वावुरता. पूण आमी हे भाशेन तांकां सहकार करूंक जाय. पयल्या वाचपान आमी पळयलां, दुसऱ्या वाचपानूय आमी पळयलां, वांच ती आसलेली तांकां देव एक भुरगें दिता. पूण हें भुरगें देवाची येवजण प्रमाणे घडटलें आनी देवाचे येवजणे प्रमाणे तें भुरगें वाडोवन देवाचो वावर करतलें. हेच भाशेन आमी सगळीं जाणां आमी बेश्टींच ना. खूब पाटी आमी देवाक शीण कोत्ता, मांयक पांयक कोत्ता, पूण आमी प्रत्येक जाणां देवाक आमी जबाबदारी जावंक जाय. ही जबाबदारी घेता आमी कित्याक लागून घेना. कित्याक पयले सुवातेर देवान आमकां बेश्टींच घडोवंक ना. देवान आमकां जेजू सवें घडलेलें आसा. शब्दा वरवीं आमी सगळीं जाणां ह्या संवसारांत आयिल्लीं आसा. ताका लागून आमी बेश्टींच न्हय, आमी देवाचींच रूप. आमी सगळीं जाणां देवाक आमी आजेर कोत्ता. आनी देवानूच आमकां सांगलां, तुमी तर तांचो परमोस करिना तर म्हजोच तुमी परमोस करिना. दुसरे सुवातेर देव आमचे सगळो गोत जियेता कसो? बावतिस्मा वरवीं. बावतिस्मा वरवीं आमी केन्नाच एकसुरिना जेजू म्हजें सवें आसा. हें आमी सगळें विसरता. कित्याक लागून विसरता? कित्याक आमची मागणी तशी नात. आमची मागणी जावंक जाय हाजीरपणाचें. आमी सदांच देव भायर आसा म्हणून मागणी करता. ना, देव म्हजें सवें आसा आनी देव सर्व भोंवतीनी आसा. तो ताका हांवें एक उतर पुराण हांगसर म्हणलें, तो सारकें आयकता आनी तो आमकां ताचें उतर रिस्पॉन्स दिता. पूण आमी आयकूंक जाय न्हय. आमी कितें आयकता? फकत जी चिंतना आमच्या मनांत आहा ती आमकां दुसरें कांयच आयकूंक दिना. सगळो आमच्या मनांत तीच आसात चिंतना, तीच भावना. ही चिंतना भावना आमी देवाच्या ताब्यांत करूंक जाय. ती आमचें सवें धरूंक फावना. कित्याक ती तर आमचें सवें आसत जाल्यार आमी आपल्यापणान जियेता म्हणटा आमी देवा सवें जिवंक जाय. कशे भाशेन जियेतले हांव? ताणेंच आमकां सांगलां, चिंतना भावना सगळीं ताका ओपून दियात. कशीं दितले हांव? आमी दिता म्हणटा पूण ती आमचेच सवें दवरता. आतां पळयात, एके आणयेंत उदक घातलें की ना, ओमती केली आनी कितें जाता? सगळें उदक भायर सरता. तेच भाशेन आमच्या सुस्कारांतल्यान आमची चिंतना भावना आठवणी अणभव सगळे जेजूच्या नांवान तर आमी भायर काडीत आमकां सुटका मेवतली. आमी भितरल्यान नितळ निर्मळ जातले. ही चिंतना भावना आमकां आपल्या ताब्यांत आपल्या फासांत दवरची ना. आमी अदीक नितळ जातले आनी ताचें उतर आमी आयकूंक लायकी जातले. जशे भाशेन मानवाची बायल थंयसर देवाचें आंज बडव्याचें उतर आयकूंक तयार जाली, तेच भाशेन जाकारियास तो थंयसर आसलेलो, भिरांतीन आसलेलो, पूण ताका सांगलें हांव गाब्रिएल म्हणून, आनी तो ताचें आयकूंक लागलो. केन्ना? मागण्यांत आसतना. हे भाशेन आमी तर 5 मिनट न्हिदच्या आदीं मागण्यांत रावत जाल्यार आख्खी रातभर आमकां सपनांत देव आपल्या दुतां वरवीं सगळें कळीत करतलो. उठलीं की ना रोखडेंच ताणें आमकां सांगलां तें मनांत येतलें. आमी देवाक जेजूक एकवटून रावतले आनी दिसभर मागीर आमी जेजू सवें सारतले. ही घोटाय, ही कृपा आमकां जी मेळिल्ली आसा
ते कृपेन आमी जिवीत सादतल्या हे भाशेन आमी प्रत्येक जाणा देवाच्या बेसांवांत जियेतल्या ताचो पवित्र आत्मा आमचें जिवीत चलयतलो आनी आमी ताका सहकार करतल्या. हें सगळें आयकलां आमी, पूण सगळ्यांनी दर दिसा रातची 5 मिनट जेजूक एकवटोन न्हिदोंक वचूंक जाय, उठ्ठना ताका एकवटोन उठूंक जाय. कित्याक लागून जेजू जो आमचे सोबे आसा ताका ही संदी जाय, ताका हो तेंको जाय. आमी सगळ्यांनी ताका हाजीर जावंक जाय. तो आपले मागणे आमचे सोबे बापायक करतलो आनी हे परी आमचें जिवीत उदीक आनी उदीक देवाच्या भुरग्यांचें जिवीत घडून हाडटलो ताचे सोबे. हें आमी सगळें आयकलेलें आसा. आतां आमी मातसो गोत 1 मिनट हें प्रॅक्टीस करया. सगळीं जाणां हात अशें वणटीन दवरया, पाट स्ट्रेट दवरया, दोळे बंद करया. सुस्कार घेतना जेजून आमी बरोवन येता, कित्याक जेजू जिवीत आनी प्रत्येक सुस्कार आमकां जिवीत दिता. सुस्कार भायर सोडटना एके वतीन आमी मोत्ताना हें सगळें आमचे भितर आहा तितलें भायर काडया, जेजूचेर दवरया आनी ताचेर दवरलें की ना तें सगळें तो निवडटलो. बरें पळय तें अदीक बरें करून दितलो, वायट आहा तें सगळें काडून आमकां नितळ निर्मळ करून आपलें बरेंपण आमचें सगळें भरून काडटलो दुसऱ्या सुस्कारांतल्यान. हे परी प्रत्येक सुस्कारांत जेजून आमी अदीक आनी अदीक भरोन येता. तो जो आमचे सगळें आसा ताचो आकार आमचे कुडींत, मनांत, आत्म्यांत अदीक आनी अदीक घडोन येतलो आनी आमी ताचे सारकीं जावंक लागतल्या. हे भाशेन आमी जावंक जाय, हे भाशेन आमचें जिवीत आसूंक जाय. ताका लागून देवान ताका आमचे सुरशीन धाडलेलो आसा. आमी ताका नाकारूंक फावना, ताका हाजीर जावया. हे परी तर रातची आमी 5 मिनट ताका एकवटोन जियेत जाल्यार सकाळीं उठली म्हणटोच 4-5 वरां जेजून आमचे सगळें भितरल्यान आपलो वावर करून आमकां ताचे सारकीं घडोवन हाडटलो आनी हे परी आमी ताचे सारकीं अदीक जातले. पूण आमचो सहकार जाय, आमी ताका फकत हाजीर जावंक जाय. बाकीचें तो सगळें आमकां सुचयतलो, करून घेतलो आनी आमी अदीक आनी अदीक दादोशी जातल्या, शांतीन बसतल्या आनी खरेपणी देवाचे येवजणे प्रमाणे आमचें जिवीत जातलें. आमच्या सगळ्या लोकां पासून मागया, हे परी आमचें जिवीत देवान येवजिल्लें आसा त्या प्रमाणे आमचें तें जिवीत मांडून घडून आनी जिवंक आमकां कृपा मागया. आनी आमकांच न्हय सगळ्या लोकांक मागया. चड करून ह्या दिसांनी कोरोना व्हायरसाक लागून खूब घडलेलें आसा, बरें वायट. देवा कडेन आमी मागया. सोरपोदेदारा आनी काकळुत्सरा देवा, तुज्या आख्खे रचनेचो तूं अप्रमीत मोग कोत्ताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतलें पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता, ती कोणवळायेन आयकून घे. ह्या उचित सुरू जाल्ली पेस पिडा निरंत्रणा खाल येवंक, हे पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फाव ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सुरशीं येता. हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण आमी तुजे लागीं मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परजेच्या बरेपणा खातीर फाव ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन. आतां आमचें जिवीत सगळ्यांत जेजूक भेटोवणी वरवीं भेटोवया. C39, पेज 45, C39, उंड्या आनी सोऱ्या बोरी. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो,
म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपू दितात देवा बापाक मानता तुसणी जावं म्हूण मागात. हें तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानांक आनी मोहिमेक आमच्या नेक्या पवित्र सवेच्या जागाक सर्वेस्पोर मानून घेवं. कोणवाडे बापा, तुजे वेदीचेर आमी दवरल्यांत ती देणी मोयपासान मानून घे आनी तुज्या अचूक भुरग्यांची भेटवणी तुजे अगणीत पदवेन पवित्र कर. हे आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवेन. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं, तुमची सोफे आसूं, आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांत उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. O यश आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पोदेदार आनी सासणाच्या देवा, सोर्व काली आनी सोर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तो येतलो म्हूण सगळ्या प्रवाद्यांनी परगटलें. उतरां व्हडत्या मोगान आंकवार मारयेन ताका सांबाळलो. जुवांवान ताची वाट तयार केली आनी तो पावतोच ताची ओळख दिली. आपल्या जल्माचे परबेक संतोशान तयार जावच्याक ताणें आमकां फावो केलें. तो आमचे मदें येवचे वेळी प्रार्थना करून जागृत रावलोली ताका मेळूं आमी सगळीं गितां गावन वाखाणणीची. देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गींच्या सोर दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता. पोवीत 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 दोलबाराचो सर्वेस्पोर तूं, स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान. उंसर्गी तुका सोय सोय, सर्वेस्पोराचें नांव येता ताका सोय. उंसर्गी तुका सोय सोय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर. तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच खुशेन कोश्ट मरोन सुसूंक वेच्या आदी जेजून उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें, ओ तुमी समेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड, तुमचे पासत समोर पोंची. तेच पुरी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो बापा. ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस घेयात आनी आंतलें पियेयात. ही म्हज्या रोगताची काल्स, नव्या आनी साशणीक करोराचें हें रगत. पातकांचें बोगसणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. बावडताचो गूट परगटुया. सुम्या जेजू आमी उंडो खाता आनी एकालशींतलें पियेता. तितले पावटी तूं वैभवाने सोर आमी तुजें मरण परगटता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास कोत्ता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें. देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूडन रगत शेवतेल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेल्यो पवित्र सुबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगळे याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरोबर सदर मेल्यांत ती आमच्या घरच्यांची, आमच्या भाव भयणाची, इश्ट मित्रांची काकलूत कर. तांकां तुजे इश्टा गोतींत मेल्ल्या समेस्तांक तुजें पोसळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाची मायेस सांगाती बाग्यो जुजे तिचो पोती, बाग्यो धर्म दिता, बाग्यो जुजे वाज, बाग्यो सान फ्रांसीस शावे आनी सोर काळी तुका मानवल्यात त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी.
ताच्या सांगाताक तुजी मोहिमा गावूक आमकां फाव कर, जो क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू सांगाता, त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पोदेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूच्या एकवटान सगळी आमची मागणी आमच्या मनांत दवरया. ज्या लोकां पासून आमी मागता तांकां आमच्या काळजांत दवरया. जीं कोण आपलो बर्थडे सेलेब्रेट करतात, एनिवर्सरी सेलेब्रेट करतात, तांकां सगळ्या जाणांक आमी तांचे पासून मागया आनी सगळीं जाणां पवित्र आत्म्यान बरोवन जेजू सवे म्हणया. आमच्या बाप्पा सुर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायस आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशींच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां तेणेंक पुडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान संवस्कार आमकां दी. सुर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडा राज्य क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवचें उतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजोगी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणां. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां हांगसर हाजीर आसलेल्यांक आनी घरा हाजीर आसलेल्यांक तूं म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय, पूण तुजे पवित्र सुबेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजी खुशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. जेजूच्या एकवटांत आमी सगळ्या जाणांक ताची शांती दिवया. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कर. देवाचे शिले संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच सुत्रान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां सासणाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारान तूं सदां हाजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग करतां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यांत शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मास रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण मागता. हांव म्हज्या काळजांतूच आसलेले परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटता. तुजे सोशिल्लो कोडसूर म्हाका केदींच दिवं नाका. आमेन. D28 मोज्या जेवणाक घेयाक पेज 62. D28 पेज 62. मोज्या जेवणाक घेयाक
जेजू आमच्या काळजांत आसा ताका आमी एकवटून दोळे धांपून हो वेळ सारया. के दुनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे पोरमणें तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. मागुया. सोरपोदेदार देवा, आमच्या मोगाळ बापा, तुज्या हातांतलीं आमी घेतल्यांत त्या देण्या खातीर आमी तुका आर्गां दिता. आमकां आनिकूय तयार करून दवरल्याय ती देणी आशोवंक तूंच आमकां कृपा दी. अशें आमच्या सोडूणदाराचो जोल नितोळ निर्मळ काळजांनी समरुंबूंक आमकां फावो कर. या आमी मागता तुज्या पुता जेजूच्या नांवेन. मातसो बसात. फादर सुकूर म्हजे बरोबर आसात. ते बरे पयस स्थान आयिल्ले आसात ह्या मिसान वांटो घेवच्याक. सांजुजे ते आर्यल तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. जाणीन आमची ही मांडावळ केलेली आसा तितल्यांकूय देव बरें करूं म्हणटा. वाचपां केल्या, गायन करतात. ही मिडिया पासत आमचो ब्रदर आनी ती आमची भयणी आसात ती खूब वावुरतात. तांकां सगळ्या जाणांक देव बरें करूं म्हणटा. तुमच्यान आमचें ऑफिशियल बावंजेचो बजिलिका ह्या यूट्यूबाचेर पळोवंक जाता. तुमी पळयतात म्हूण जाणा, पूण तें सांगता हाचेर तुमकां एडवर्टिजमेंट मेळची नात. दुसऱ्यांचेर कडेन केन्नाय आमचे वापरतात तेन्ना एडवर्टिजमेंट येतात म्हणून आमकां लोकांनी सांगलां, पूण आमच्या चॅनलाचेर येवचें ना तें. मिसां तुमी जाणात हांगसर 7 आनी 8 सदांच सोमार ते सोनवार पर्यंत आसतात. तुमकां आतां आमी सांगलां तुमी तुमचें नांव दियात कित्याक सुबेज लोकांक घेवंक जायना. पूण हांगसर म्हूण हितून आमच्यान घेवंक जाता. इगोर्ज व्हडली आसा तर तुमी तुमचें नांव दिवंक जाय. कशें दिवंक जाता? वॉट्सॅपाचेर तर तुमी धाडशात जाल्यार आमकां बरें पडटलें. कित्याक खूब लोकांनी आमकां सांगलां आमी फोन करता आनी फोनूच लागना म्हणून मागीर बेजार जातात. बेजार जावचें आसतना तुमी आमकां एक वॉट्सॅप मॅसेज धाडशे जाल्यार बरें जातलें. तुमचें नांव, कितलीं जाणां येतलीं, हिंच्या दिसा येतात आनी हिंच्या मिसाक येतात. हे भशेन हे 4 मुद्दे तुमी आमकां धाडशात. सोंपेपणी आमच्यान तुमकां बुकींग करूंक जाता आनी रोखडेंच तुमकां कन्फर्मेशन धाडूंक जाता. ह्या मिसांनी तुमच्यान वाचपूय करूंक जाता. जशे भशेन आयज केलेलें आसा. आमी कितें म्हणटा तुमच्यान आमकां नांव दिवंक जाता. तुमचो तर नंबर मेळ्ळो जाल्यार बरें आहा. मेळोंक ना जाल्यार तुमकां आमी सुचयतल्या फाल्यां येवंक जाता ओ परवां येवंक जाता. तेन्ना ना कोण येवंक ना. हिंच्या नंबराचेर फोन करूंक जाय. 9623639257 ह्या नंबराचेर तुमी फोन करशात. ओ मॅसेज धाडीत जाल्यार अदीक बरें. कित्याक केन्ना केन्ना रेंज मेळना. तर नांव धाडात हिंच्या दिसा हिंच्या मिसाक. इतलें पुरो आमकां. आयतारा दीस क्रिसमसाक न्यू इयराक मोदयानीर मीस आसचें ना. आयतारा दीस आसना म्हणना हितून. क्रिसमस आनी न्यू इयर मोदयानीर मीस ना. नो मिडनायट मास. पूण दिसाची मिसां तुमच्यान येवंक जाता हांगसर 7, 8, 9, 15, 10, 15 मीस इंग्लीश भाशेन जातलें. उमांक 9 ती 5 दवरलेलें आसा. कित्याक
सकाळीं तो चड बेगीन लोक येत जाल्यार आदीं येतालीं हांगसर खेळ जाता आनी तें बरें न्ही कोविडाक लागून. तर जेन्ना सांगेचें आमी म्हणून तूं काजार दवरता खूब लोकांक हांगसर काजार जावंक जाय तें आमी 5 दवरलेलें आसा. म्हणटच त्या दिसा आमी 4 इगोज बंद करतले आनी हे भाशेन 5 मागीर सगळीं मांडावळ करूंक जातली. फाल्यां हे भाशेन एक काजार आसतलें तांकां आमी ती मांडावळ करतले. तुमकां आतां कुमसाराक येवंक जाय जाल्यार कुमसाराक तुमच्यान येवंक जाता साकेस्तीन. सगळीं आतां उबी रावन आशिर्वाद घेवया. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं आनी सोर्प दिता देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बागेवन फ्रांसीस शेवेरा जेजूच्या मोगान तुजें काळी सदांच लासतालें. देखून जेजूचें नांव आनी सोडवणेची बरी खबर पोरगोटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी जो जीव झरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेंत भरलो आनी संवसारांत तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. ह्या देण्या खातीर संतोशान आमी बापाक दिन वाचता आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनोती मागता. जोण एकल्यान आपणाक जाय तें बागेवन फ्रांसीस शेवेरा कडेन मागचें. आमचे ओत्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनोतीन ते शांती पावून मागता आनी सोगटा पासत तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सवे बापाक वाकाणटा. आमेन. T13 page 208 T13. देवाची माई बागे तू वागता. देवाची माई दिगे आमका. देवाची माई राखून दवर आमका. देवाची माई मोजून दवर आमका. देवाची माई सांबाळ तूं आमकां. देवाचे माये